nutrition department. I don't know how they were informed. Nutrition also came here. And they also checked the samples kept in the school. What food has been served today? Pav and chana bhaji. Okay. कोण सर्व करता ते? गायत्री मेळा. हां? गायत्री मेळा मंडळ. परवरी. परवरी. कितले भुरग्यांनी एफेक्ट जाले ते? कितले? 16 भुरग्यांनी पोटान दुखता म्हणून कंप्लेन केली. ओके. पूण 11 भुरग्यांक मातशें ट्रीट करचें पडलें. गुळयो दिले तेंच्यांनी. ओके. टॅबलेटी हाडले. 5 भुरग्यांक आतां लास्ट मिनिस्टर म्हणपा लागलो लेट अस रेफर देम टू जेएमसी. जेएमसी घरा. 5 भुरग्यांक कितें वॉमिटींग करपा लागले? ना मागीर वॉमिटींग कोणीच करूंक ना. पयलीं वॉमिटींग केलें? अशें टिचरी म्हणपाक लागले म्हाका. बिकॉज द मोमेंट दे फावंड देम दे वर वॉमिटींग दे वर कॉल्ड डावन. म्हणटकच आय डिसायडेड टू सेंड देम टू हेल्थ सेंटर. हेल्थ सेंटराक धाडचे पयलीं दोतोर जेन्ना आमी इन्फॉर्म केलें यू शूड नो वेदर द डॉक्टर इज अवेलेबल देर टू ट्रीट देम इमिजिएटली. सो डॉक्टर सेड दॅट दे आर कमिंग हियर. कितल्या सुमार जालो इन्सिडेंट वा 10:30? एक्चुअली 10:30 तांकां आमी सर्व केलें. 11 सुमार एक्चुअली म्हाका सुद्दां न्ही तांच्यांनी पोटान दुखता बी कांय सांगूं ना. तेंच्यांनी म्हाका डब्यान बारीक 3 स्टिक्स दाखयले. 3 sticks? या स्मॉल स्टिक्स विथ वन चायल्ड. ती म्हणटात हीर म्हूण समज हिराचे कुडक्यो कशे. आतां म्हाकाच सरप्रायज हिराचे कुडक्यो जरी पडले तर एकच भुरग्याक तिनी पडटले कशें. वय म्हणजे दीस इज माय. बट अशें ते केन्नाच्यान सर्व करता ती कोण महिला म्हणटा? शी सर्व फॉर द लास्ट 4 years. 4 years. अशें पयलीं आनी केन्ना इन्सिडेंट जाल्ले बारीक तशें? सगळ्या भुरग्यांक सर्व केल्ले काय खंयच्या क्लासीनूच जालें? 6th, 7th, 8th. ओके. पूण खंयच्या क्लासीन हे जालें आतां भुरग्यांक? म्हाका 12:30 फोन आयल्लो की थोडी भुरगीं बरीं नात म्हणून पोटान दुखतात आनी घुंवळ येता म्हणून. सो आमी थंय रोखडे पावले आनी तीं 16 भुरगीं दुयेंत आसा अशें आमकां दिसून आयलें. ती आमी तपासणी केल्या उपरांत 11 जाणांक ट्रिटमेंट जाय आशिल्लो. सो तांकां आमी दिलो आनी 230% आमी ऑब्जर्व केली तांकां. 230 तांची पेन थोड्यांची 5 जाणांची पेन सारकी वचूंक नाशिल्ली. वेरी मिनिमल उरलेली. सो आमी चिंतलें की तांकां बांबोळी धाडचें आनी ताणें पिडियाट्रिशियनाच्यान एक्सपर्ट ओपिनियन घेवन ताचो उपचार करचो.